जितली कमिशनां बाब रवी नाईक असताना 1993 या मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली. ते मुख्यमंत्री असताना त्यांना खूपशे आयोग झाले, पण त्या आयोगाच्या मार्फत समाज सुधारणा ओबीसी खातीर अशी बरी असे कार्य केले वसना. म्हणून हे सगळे 19 जाती ज्यो आहा 19 समाज जे आसा ते अजून मागासच उरल्या. त्या खातीर हांव एक ताका आरटीआयन लेटर दिला की जितले आयोग स्थापन झाले आफ्टर 93 त्या आयोगांनी हे जी तांकां कामाचें नियोजन दिल्लें आसा, हे आयोगाच्या कार्यासंबंधी त्यांनी कितली स्किमी तयार केल्यो, सरकारान ते कितले अप्रुवल दिले, तांकां कितली सँक्शन मेळ्ळे, आनी त्याच्या माध्यमांतल्यान हे जे मागास वर्ग 19 जाती आसात त्यांचो उत्थान कितले जालें तें आयोगान पळोवपाक जाय. म्हण तो आयोग आता जवळ आता 7 महिने बंद आसा. आरटीआयन जे कितें मागलेलें तें म्हाका उत्तर मेळना, तेजी हांव वाट पळयतां. त्या प्रमाणे सरकारा कडेन फुडले आमी आमची जे कितें मागणी आसा ते घेवन वचूंक शकता. परत एकदा मागणी करता माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन ह्यो 7 महिने जो विश्वास सतरकार जे माजी आयोगाचे अध्यक्ष आशिल्ले, गोवा स्टेट कमिशन फॉर अदर बॅकवर्ड क्लासीस सेकंड टाइम अध्यक्ष ते आशिल्ले, ते 2 फेब्रुवारी रिजाइन झाले. त्यानंतर आता जवळ 7 महिने झाले आयोगाक अध्यक्ष ना, आणि ही जी कार्य आसात ह्यो 19 जातीक फुडें व्हरपाची, प्रयोजन करपाचे, नियोजन करपाचे ते बंद आसा. एक्चुअली आयोगाची स्थापना कित्याक जाल्ली, मंडल कमिशनान जेन्ना एक्सेप्ट केले, मंडल कमिशन 1990 7 ऑगस्ट 1990 मंडल कमिशनान सांगलेले जर कॉन्स्टिट्युशनल जी प्रोविजन्स आसा ज्या लोकांक दिवपाची, तेंच्यो त्यो साधन सुविधा दिवपाच्यो आसा, त्यो जर ह्या लोकांक कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे जर दिली ना सरकारान, जाल्यार तुम्ही आयोगाकडे वचूंक शकता, कमिशनाकडे. इट्स अ कोर्ट लायक. आणि हे आयोगाक जे पावर्स आसा इट इज लायक हायकोर्ट जज. आमचे कडेन पयशे नासता, आमी मागास लोक चडशे आसा, बॅकवर्ड लोक आसा, पयशे नासता, म्हणून ते आदवोगाद काडपाक शकना, हायकोर्टाक वचूंक शकना. सो दीस कमिशन हेज पावर ऑफ हायकोर्ट जज. म्हणजे आमकां न्याय मागपाक गेलो जाय जाल्यार आयोग ना. आता परत विषय येता, 2 वर्सांची भुरग्यांची स्कॉलरशीप 19-20 3,200 भुरग्यांची पोस्ट मॅट्रिक आणि प्री मॅट्रिक अशी मेळून जवळ 10,000 भुरग्यांची स्कॉलरशीप पेंडिंग आसा 2 वर्सां. 8 ते 10 कोटी आसतले रुपया. 21,000 कोटीचे बजेट सरकाराचे, आणि 8 ते 10 कोटी जो मागास वर्ग 19 जाती आसा, जवळजवळ अर्धे गोंय आमी अशें म्हणटा, आमचे सेन्सस जाल्ले ना, तेंचेर दुर्लक्ष केले गेले वयता. भुरग्यांच्या शिक्षणाचे परिणाम जाला, पालकांचेर परिणाम जाला, उत्पन्न घटना कोविडान, आणि भुरग्यांक स्कॉलरशीप मेळना. शिक्षण हो मेन मुद्दो आसता. खंयच्याय समाजाची जर प्रगती जातली, शिक्षण मेन. शिकल्याक शिक्षण मेळपाक जाय, ताका आरोग्य मेळपाक जाय, जाल्यार तो सर्व्हिस करतलो आणि कितें उत्पन्न करतलो आणि आपली फॅमिली वयर काडटलो. सरकारा कडेन विनंती आसा जाता तितले बेगीन हो आयोग नेमचो, भुरग्यांची स्कॉलरशीप रिलीज करची, आणि हो जो फाटीं उरलेलो घटक आसा ताका मातसो सपोर्ट करचो अशें हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करता. 7 महिने अयोग्य न नेमपाक कारण म्हाका कळना. आमचेर अन्याय जाता, आमी आयोगा कडेन वचपाक शकना, आमी कोर्टा कडेन वचपाक शकना. म्हणजे हेजेर जाता तितले बेगीन तातडीचें लक्ष दिवपाची गरज आसा. क्लियर कट म्हणून ओबीसी कडेन असो दुजाभाव कितें, स्कॉलरशीप ना, स्टाफ ना, कमिशन नेमपाक कित्याक जावना अजून? सगळी कमिशनां नेमतात. आमचेच कमिशन एसटी कमिशन रोखडेच 15 भितर नेमले, आनी कसली रोखडी नेमतात ते न्हू. इवन जे स्वस्तेचो बाब विश्वास सतरकार आतां चीफ कमिशनर जाला ऑफ इन्फॉर्मेशन, ताका कितें आसता, ताका पोस्ट डिक्लेअर करपाक जाय, इंटरव्यू करपाक जाय, शॉर्टलिस्ट करपाक जाय. हांगा तशें कांय ना. हांगा तुवें नांव धाडपाचें, ऑर्डर काडपाची, 2 मिनटांनी सायन मारपाची. यू शूड डिसायड हू विल बी द चेअरमॅन. हांव रिकमेंडेड नेम ऑफ मनोहर आडपयकार, तो भारतीय जनता पार्टी संबंधित आसा, एडवोकेट आसा, क्वॉलिफायड आसा, एलिजिबल आसा. ताका घेवन सुद्दां आमच्या अशोक नायकाक हांव सीएमा कडेन धाडलो तेजें नांव घेवन. एटलिस्ट ना ताका नेमिना, कोणाक तरी नेमात तुमी. 7 महिने कमिशन ना, ओके, स्टाफ ना, कोविड जाला म्हणून तुम्ही ते हे दिना, कितें स्कॉलरशीप उरली तुमचे कडेन, पूण ते स्टाफ कमी आसा. पूण ओबीसी कमिशन, गोवा स्टेट ओबीसी कमिशन ऑफ बॅकवर्ड क्लासीस कित्याक नेमिना?